गोयची धरणां अजून पुराय भरिल्ली ना. तिराळी धरण ओव्हरफ्लो जाल्यारूच लोकांक हुंवाराचो हुस्को आसता. अजून तिराळी पुराय भरुना. उदक सोडपाचें जाल्यार लोकांक आदी कळयतले म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती. पावस म्हणना फुडें जुनांत किंवा जुलयात पावसाचो सारको एकदम चड कहर जाता. म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आनी त्यामुळे मागीर आमची धरणां जी आसा पळय न्ही ती नॉर्मली सगळी जुलय म्हयन्यांत फूल जाताली. ते मागीर तिळारी डॅम आसूं किंवा आमचे साळावली आसूं किंवा एखादी अंजुना आसूं. आतां साळावली डॅम बी आसा पळय न्ही किंवा अंजुना डॅम आसा त्या उदकाचो विशेश येना भंय आसना चड मोठ्या प्रमाणात. पूण तिळारेची जी आसा पळय न्ही त्या उदका संबंद मातशी आसता कित्याक लागून ताजी कॅचमेंट एरिया चड. आतां पळय हांवें जी चवकशी केल्या म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे अजून तिळारी डॅम अजून भरुना. अजून भरपाक ताका टायम आसा. पूण तरी आसतना आमचो चीफ इंजिनियर जो आसा पळय सालेलकर ताणें सर्क्युलर काडिल्ली आसा आनी सगळे इंजिनियर जे आसा पळय त्या भागांतले कॅनल ऑफिसर सगळ्या पळय तांकां सगळ्यांक अलर्ट केल्ले आसा की खंयच्याय वेळार समजा एखादी उदक सोडपाक जाली जर जाय जाल्यार तांणी त्या परिसरांतल्या लोकांक एक हिंट दिवपाक जाय, जाणीव दिवपाक जाय. कॅचमेंट एरियेत जसो पावस पडटा त्या प्रमाणे ते घेवचे डिसिजन घेवचे. ओके. ताजे मदीं म्हजे हिसपान ते थोडे उदक सोडटले. पूण फूल जाल्या नंतर समजा उदक भरपूर पावस पडटा जाल्यार मागीर उदक थोडें सोडचेंच पडटलें. आनी तशी भिवपाची गरज ना. पावस जरी चड पडलो भिवपाची गरज ना. इतलेंच कितें आसा की आमी उदका पासून मातशें पयस रावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.